Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. मिलिंद पिळगांवकर यांच्यानी आमकां जेन्ना आमी तेंचे कडेन गेले आमचे सगळे फार्मर्स मेळून सगळ्यांनी आमी हें घेतलो ठराव घेतलो की बाबा आमकां हें सगळ्या भायल्या गांवांत मेळटा आमकांय मेळचें तेन्ना आमी पयलीं जायते एमएलए कडेन गेले तेंच्यांनी आमकां फटिंगपणां केली आयज फाल्यां परवां एरवां अशें करूंक लागले जेन्ना आमी मागीर भाई कडेन गेले तेन्ना भाई जेन्ना आमकां आमी तांकां जस्ट सांगलें अशें अशें आसा तेन्ना तुमी आमकां हे सपोर्ट करपाचो म्हणून तेणी एका उतरान आमकां सांगलें एका शब्दानूच सांगलें की हय आपूण आहा तुमच्या वांगडा म्हणून आनी तेंच आमकां भरलेल्या भशेन दिल्लें जर आमची शेतां आमी जर जपोन दवरतले जाल्यार ती मेहनत जी आसा कश्ट आहा ही करचे पडटा आनी ते आमच्या ह्या सगळ्या आमचे पिळगांवचे जे शेतकरी संघटना आसा आनी हेंचे जे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी हे हांगा प्रूव केल्लें आसा आयज। दुसरी गोश्ट गोंया राज्य आमी पळयलें आनी बाकीची जी आमच्या देशाची राज्यां जर पळयली जाल्यार सरकारचे जे शेतकरी जे स्किमी आसा ह्यो गोंयान सगळ्या परस चड आसा। म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्यान हे फक्त एकूच क्रॉपाचेर भात म्हणा किंवा चवळी म्हणा हेजेरूच फक्त कॉन्सन्ट्रेट ना करता हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू कितें कसले प्रोडक्टाक रेट बरो आसा सी पळय कशें आहा शेतकरी आपली मेहनत करपाक जाय पळय तितली करता आनी तो सदीत करत येयल्लो आसता पूण फक्त कशें आसपाक जाय की खंयचे क्रॉपाक आयज काल प्रत्येक क्रॉपाक एक मिनिमम सपोर्ट प्रायस दवरलेलो आसा आनी तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ठरयना पर तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ठरयता। पूण आमचे शेतकरी जे आसा सगळे हांकां एक विनंती आसा की हे जे आतां क्रॉप जे जाले पळय न्हू हेज्या फुडें दुसरे परत लावपाचो पावस येय पर्यंत पूण दुसरो जो तुमी क्रॉप लायतलो तो तुमी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तेंचे कडेन कसलो क्रॉपाक चड रेट आसा आनी हो रेट ठरलेलो आसता सपोज भेंडो घेया किंवा आनी कसली भाजी घेया ही तुमी ट्राय करपाची अशें न्हू की फक्त आमी आतां शेत जालें आमचें तालुलें काय तेज्या उपरांत आमी चवळीत लायतलो हो जो विचार आसा हेजेरसून मातसो आमी दुसरो विचार करपाक जाय।